त्या मला हांव येवन हांवें फोन हे सांगलेले तेजी हालत सारकी मेळना. तेच न्हू सर, आमी पत्रे सर आतां गेल्या पावसान घातले, पत्रे घातले न्हू वयर घालून फायदो ना न्हू, भितरल्यान पडटा. हय ना, तेका आतां आख्खा एका प्लास्टर मारचो पडटा. हय रेट्रो फिटिंगाचोच एस्टिमेट केला 24 केल्लो सर, आनी तेका एक रिपोर्टूय धाडलेलो की काम सारकीच कंडिशन आहा, मातशें बेगीन टेंडर करचो म्हण. म्हाज्या वाटेंतल्यान सर एस्टिमेट रिपोर्ट सगळें केला, आतां काम टेंडरूय जालें तें, पूण तेका हो ऑर्डर मेळोंक ना कॉन्ट्रॅक्टराक. पूण कॉन्ट्रॅक्टराक ऑलरेडी हे जाल्ले आहा, ते अलॉट जाल्ले आसा. सिंगल बील जाल्ली दिसता. सो तो पेडण्यां येयल्लो आसा. पेडण्याचे आयज आमच्या घरांनीच पळोवंक गेल्यार म्हाका दिसता की हे ऑफीस जी आसा पेडण्यां गव्हर्मेंट ऑफीस आहा पळय ती ऑलरेडी हांवें बिल्डिंगेक लागून ऑलरेडी हें केल्लें आसा, उलयल्लें आसा. आनी ती बिल्डिंगेक लागून गव्हर्मेंटाक CM कडेन उलोवन ऑलरेडी हांवें तो जागोय बी तांकां दाखयल्लो आसा. प्रॉपर्टी आतां न्यू आमी हें करपाची बांदपाची आहा, तेजे हांव म्हाका दिसता 2.5 वर्सां पयलीं हांगासर येवन गेल्लो, म्हणजे ही बिल्डिंगेची हालतूय पळयल्ली. जे आयज आमचे सगळे ऑफिसर्स सगळे बसता हांगासर, जाल्यार ही म्हाका दिसता खऱ्यांनीच CMन हांगासर हें घेवपाची खूब गरज आहा. एज फास्ट ही बिल्डींग कशी तरी हांगासून भुरगीं सगळे हांकां शिफ्ट करपाची गरज आहा हांगासरले ऑफिसर, नाजाल्यार केन्नाय ही बिल्डींग कॉलेप्स जावंक शकता. तेका लागून एज फास्ट फाल्यां हांव सगळ्यांक मिटींग घेवन आमच्या डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदारान बाकीच्या ऑफिसरांक आतां भयणो आमी तांचो जो ई आहा पळय तेचे कडेन आमी डिस्कशन केल्लें उलोवपाक, जाल्यार तांणी सांगलां की आपले कडेन टायम ना खंय उलोवपाक, तो मिटिंगेन आसा खंय. येदो मोठो इन्सिडंट जाता आनी ताचो ई जर हांगा जर पावना. ही खंय आसा तो म्हाका खबर ना. हांव ताका फोन मारून पळयता कित्याक ताणें अशें सांगलें तें. समज तो ना जाल्यार ताणें दुसऱ्याक धाडपाक जाय न्हू. इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. बरोबर तें खबर आहा, ताका हांव सांगता, विचारता कित्याक ना तो, आनी फाल्यां ताका हांव आपोवन मागीर त्या मिटिंगेक तोय आसतलो थिंगासर. कित्याक हे जे पळय आहा ते घातक आमच्या लोकांक कोणाक कितें जावंक जायना, ताका लागून तांकां ऑलरेडी सांगलेलें फाल्यां भितर तांकां खंयसर तरी दुसरे कडेन शिफ्ट करून घेतलो. शिफ्टिंग फाल्यांचे फाल्यां जाता. हय, फाल्यां भितर फाल्यां मिटींग मागयता आमच्या डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार बी, आनी तांकां घेवन मागीर ते खंय तरी आतां ऑफीस पळयतलो जाल्यार तांकां अर्जंट जाय पडटलें आनी क्लोज जायना, खंय तरी लागीं जाय पडटलें न्हू, ताका लागून. इवन डेप्युटी कलेक्टरान तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसता हाफ पोर्शन करात आनी काम सुरू करा अशें म्हणून. ते सुद्दां ऑलरेडी न्हू हेजो टेंडरूय जाल्लो आसा, फकत ते आमच्या हेका उरलेले आहा एस्टिमेट जाले, वर्क ऑर्डराकूच उरलेले आहा. ताका लागून ते फंड्स ना म्हणून थोडे दीस म्हाका दिसता हे जाल्या ते आतां एज फास्ट पळोवन घेता आनी ते आख्खे हे रिपेरींग करून घेता. तूं खंय बसलेली? बस बस कितल्यांक सुमार हो प्रकार जालो आनी कसो कितें जालो? हो 2 सुमार जालो. आमी जेवपाक बसली सगळीं जाणां, अचानक वयरसून खट करून पडले सगळे. UDC आसलो, तो मातसो इंजर्ड जालो, ताका हातीक लागले, तो हॉस्पिटलान गेलो. ताका खंयच्या हॉस्पिटलान? पयल्या हॉस्पिटलान गेलो, आपुणूच गेलो. हां हां हां. पूण हातीक रगत मीठ रगत येवंक ना, सुजलो. हां हां हां. बरें, सगळोच पडला तो सगळो हांगाच्यान तितल्या पर्यंत ना म्हणल्यार 1.5-2 मिटर सुमार लांबयेक आसा. हय सो तुमी हे डिपार्टमेंटाक कळयलेले PWDक? हय कळयलेले केन्ना? केले आमी. केन्ना सुमार? मातशी पळोवपाक मेळटली, दाखयता मातशें दाखय. हे आमचे लेटर आसा फॉर टू पेडणे. केन्ना सुमार केल्ले? डेट कितली? 22 2022. आणि हे रिसेंट एक आसा, हे पोतून लेटर आसा, हे केन्ना? 2023 केल्लेले. रिफरिंग ऑल लेटर्स हां रिफर केला. पण हे हां मळी. आणि ताच्या उपरांत हे लास्ट परतून आमी लेटर केला. हे केन्ना? 2023 केल्ले. पूण ह्याचे रिप्लाय कितें तेंच्यांनी कितें म्हणून दिला? ना काय तशें कांय ना. म्हणजे रिगार्डींग शिफ्टिंग ऑफ ऑफीस प्रिमायसीस. ओके. पूण हे चालू आसा. इंजिनियर बी लास्ट 15 दिसां पयलीं सुद्दां येवन गेल्लो, आनी त्या संदर्भात शिफ्ट रिपेरिंगाचें काम हाती घेतलें अशें थारलां, पूण आजून घेवंक ना. जावंक ना. लास्ट 15 दीस जातले एक मिटींग जाल्ली, डेप्युटी कलेक्टरूय हांगा येयल्लो पळोवपाक, आनी आमी इल्ले बेगीन घेतले अशें जाल्लें. आनी तशें कांय ना. तो जो इंज्युअर्ड जाल्लो ताचें नांव कितें आसा? सुजय गावडे. सुजय गावडे. UDC तो? UDC. ओके.
आतां मातशें तुमी सायडीकच बसात ते नाजाल्यार ते बाकीचो पोर्शन पडात ते आम्ही हांगाच बसलेली जेवता तेन्ना. पिवन मोठो प्रकार घडला तशें पळयशीत जाल्यार सर डॅमेज जाल्लें आसा वयलो सगळो स्लॅब सगळो कोसळ्ळेलो आसा एज अ डेप्युटी कलेक्टर आनी हे कार्यालय तुमचें सो ताच्या खातीर तुमी आतां पर्यंत केल्लेले कामाचो पाठपुरावो म्हणून कितें केला पाठपुरावो म्हणल्यार इवन जेन्ना म्हाका हें आयलें नोटिसीक आयलें म्हज्या सो हांवें कितें केलें तांकां सकयल तो JEPW आसा पळय ताका आपोवन हाडून तें क्लियरली दाखयलें ताका तेंय दाखयलां हातून आतां सद्या CDPOन जालां CDPOचे सोड ते सायडीक लेबर डिपार्टमेंट आसा तो आख्खो एक बीमच गेला तांचो ताका सांगला तो बीम कोणाच्या तकलेर पडटलो आनी यू वील बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट म्हणून ताका क्लियर कट सांगलां ताणें सांगलां कितें म्हाका इट इज सगळें प्रोसेस सगळो जाल्लो आसा इट इज वेटिंग फॉर द ऑर्डर म्हणून कितें तरी सांगलां ताणें म्हाका वर्क ऑर्डर काय कितें तरी कोणाक दिवपाची कितें दिवपाची सगळें प्रोसेस सगळो जाल्लो आसा अशें कितें सांगलां म्हाका ताणें तेन्ना सो हें इन्स्ट्रक्शन ताका पयलीं दिल्लें इट इज पोजिंग डेंजर म्हणून आनी ताका लागून ताणें इवन प्लेस सुद्दां ती खाली करपाक मागलेली सायडीक तो रूम आसता खाली कर आनी तो आमी प्रोसेस तो चालूय केल्लो खाली करपाचो लेटर वॉज ऑलरेडी गॉन टू दॅट लेटर इज ऑलरेडी गॉन टू द कन्सर्न डिपार्टमेंट हाजें सिव्हिल सप्लाय ताजें एक स्टोर रूम आसा थंय तो खाली करून ताका एक्चुली हांगातले थंय शिफ्ट करपाचें आशिल्लें सो दॅट इट गेट्स एटलिस्ट देर इज सम स्टेबिलिटी एंड सम सॉर्ट ऑफ प्रिकॉशन्स वूड हॅव बीन टेकन देर पूण आतां जालें कितें अकस्मात तो स्लॅब पडलो आनी आमचो एक तो गावडे सॉरी एक UDC आमचो गावडे तो एक UDC मातसो इंजर्ड जाला आय थिंक ही हॅज गॉट अ फ्रॅक्चर मोस्ट प्रॉब्ली सर 2022 पासून थंयसर तेंचे ते लेटर करीत आसा आनी अजून सुद्दां शिफ्टींग जावंक ना सो मागीर तेका मागीर शिफ्टिंग जावना म्हणजे तांकां जाग्याची प्रॉब्लम आसा पूण तांकां कितें सांगलेलें पॅच वायज तुमी तें काम करात म्हणून सांगलेलें तांकां सगळें शिफ्टिंग एकदम जावचें ना बिकॉज इट इज व्हेरी ह्यूज ऑफिस इट्स नॉट अ स्मॉल ऑफिस देर इज लॉट ऑफ रेकॉर्ड्स ओवर देर इट इज नॉट पॉसिबल टू शिफ्ट इट एट वन टाइम एटलीस्ट इट कॅन बी डन इन फेजीस एक सायड केली ती दवरली फुडली सायड केली बिकॉज इट रिक्वायर लॉट ऑफ ट्रिटमेंट केमिकल ट्रिटमेंट लागता ताका प्लस ते RCC जो वयरचो ताजो हें जाला कोरोड जाल्लो आसा वयर सगळें स्टील कोरोड जाल्लें आसा ताका केमिकल ट्रिटमेंट लागता तो जावन मागीर तांकां ते स्लॅब मारचो पडटा ताका और प्लास्टर मारचो पडटा सो दॅट वॉज आस्क देम टू डू इट ऑन एज एक्सपेक्टेडली एज पॉसिबल पूण इट इज नॉट डन सो फार पण आतां पर्यंत ते ऑफिस जशें आसा तशेंच दवरतले चालू दवरतले की तरी वेकेंट करतले न्ही आतां तांकां वेकेट करपाक लावपाचें BWची स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी आतां घेता हांव आनी ते अकॉर्डिंगली आय वील वेकेट दॅट otherwise there is no other alternative we cannot see that no more injuries or more casualties are happening over there even आमचे लेबर डिपार्टमेंट आसा ते सायडीक ताजे लेबर डिपार्टमेंट आसा ताकाय सांगून दवरला दॅट टेक द प्रिकॉशन्स सो दॅट एटलीस्ट ब्लॉक दॅट एरिया खंय तो फूल जो कॉलम तो हें जाला पळय तो सॉरी बीम तांचो सारको फुटला सारको तो केन्नाय तो कोसून पडूंक शकता सो आय ऑलरेडी इन्स्ट्रक्टेड देम इवन दे ऑल्सो फॉलोइंग अप रेग्युलरली विथ द PWD सर ती एंटायर बिल्डिंगच हांगा गेली 4-5 वर्सां आमी सांगत आसात की ती शिफ्टिंग करपा जाय किंवा ते रिकन्स्ट्रक्शन करपा जाय आता ते बिल्डिंग शिफ्टिंग रिकन्स्ट्रक्शन म्हाका दिसता तांचो प्रोसेस कितें चालू आसा कितें आतां फाटल्या फावट आमी हाजे बरोबर मिटींग घेतल्या सो मिटींगेन ताणें सांगलां ते फाटल्यान आमचो तो थोडो स्पेस आसा अरावंड 5,500 कितें असो दिसता तो एक्झॅक्टली लक्षांत येना म्हाका कितलो आसा तो पण थंय तांचो एक प्लॅनिंग आशिल्लो ते करपाचो थंय आमचो आंबेडकर पुतळो आसा ते सायडीक थंय ते करपाचें आशिल्लें तांचें सो तें जाता जाल्यार वेल एंड गूड पूण एटलीस्ट ते तो पर्यंत तरी तांकां ते प्रिकॉशनरी मेजर्स कितें तरी घेवपाक करपाक जाय आशिल्ले ताणें